नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आज पॅरिस ऑलिम्पिक खेळाचो 13वो दीस। आजच्या दिसा आमचे भारतीय खेळगडे खंयच्या खेळाच्या पदकाच्या सर्तीत आसात हे पळोवचे पयलीं कालच्या कांय म्हत्वाच्या निकालांचेर नदर मारूया। कालचो दीस भारता खातीर सामको निराशेचो आशिल्लो। कुस्तीस 50 किलो फ्रीस्टाईल गटात फायनलीत पाविल्ली विनेश फोगट हिका वजन चड आशिल्ल्या कारणान अपात्र थारायली। आज विनेश फोगट हिने कुस्तींतल्यान आपली निवृत्ती जाहीर केली। 53 किलो बायलाच्या फ्रीस्टाईल गटात अंतिम पांगल हिका राउंड ऑफ 16 फेरयेत हार खावची पडली। वेट लिफ्टिंगात टोकियो ऑलिम्पिक रुपया पदक जैतिवंत सायकॉम मीराबाई चानू काल मात 199 किलो वजन उखलून चौथ्या सुवातेर उरली। टेबल टेनिसात बायलांच्या सांघिक गटाच्या क्वार्टर फायनलीत भारताच्या पंगडाक जर्मनीच्या पंगडाकडल्यान हार मेळ्ळी। एथलेटिक्सांत ज्योती याराजी बायलांच्या 100 मीटर हर्डल सर्तीच्या रेपशाच फेरयेत पावली। अविनाश साबळे दादल्यांच्या 3000 मीटर स्टिपलेचे सर्तीत 11वे आयलो। आता आम्ही पळोवया आजच्या खेळाचे वेळापत्रक। दनपारां 12:30 वरांचेर आदित्य अशोक आणि दीक्षा डागर बायलांच्या गोल्फ इंडिव्हिज्युअल स्ट्रोक प्ले सर्तीच्या दुसऱ्या दिसाच्या खेळाक सुरवात करतली। दनपारां 2 एथलेटिक्सात ज्योती याराजी बायलांच्या 100 मीटर हर्डल सर्तीच्या रेपेशाच फेरयेत वांटेकार जातली। कुस्तीत दनपारां 2:30 अमन सेरावत दादल्यांच्या 57 किलो फ्रीस्टाईल गटात जाल्यार अंशू मालिक बायलांच्या 57 किलो फ्रीस्टाईल गटात राउंड ऑफ 16च्या खेळात आखाड्यात देवतली। सांजेच्या 5:30 वरांचेर दादल्यांच्या हॉकीत भारत आड स्पेन ही काश्या पदका खातीर मॅच जातली। रातच्या 11:55 नीरज चोप्रा जॅव्हलिन थ्रो सेगीत दुसरे भांगरा पदक जिखपाच्या हेतान मैदानात देवतलो। आम्ही आमच्या खेळगड्यांक चॅर करूया आणि तांकां पदक मेळूं ही आस्त बाळगूया।